सिटर नॉर्मल आनी एक दिव्यांगा खातीर असो 7 सिटर टॉयलेट आज हांगा ओपनिंग जाला. ह्या एरियेन एक स्लम एरिया आशिल्ल्या कारणान खूब तेंपाच्यान हांगा लोकांची लोकल्सांची मागणी आशिल्ली की एक बरो टॉयलेट हांगा आसचो आनी तो एस्पिरेशनल टॉयलेट आज फायनली ओपन जाला. आमचे प्रायम मिनिस्टराचें सदांच विजन आशिल्लें स्वच्छ भारत जेन्ना ते म्हणटा तेन्ना सगळ्यान पयलीं ओपन डिफिकेशन फ्री असो एक कॉन्सेप्ट आशिल्लो आनी तो गोंयान पुरेपूर आतां लागू जाला. तो आयज टॉयलेट रेनोवेट केला आनी हांव चड करून थँक्यू म्हणटा. आमची शमीन भरपूर त्रास केला आनी थँक्यू सदांच म्हणटा आमच्या दाजी साळकार आमचो MLA आमकां भरपूर आदार दिता. पुऱ्या वास्कोन जायतीं कामां चालू आहे. खूब बरें दिसलें. आयज जे पिशे डोंगरेर असो टॉयलेट पयलीं आसलो पूण असो तरेन नासलेलो. आयज आमी शमीन साळकार मॅडमीक थँक्यू म्हणटा कारण ताणें खूब कश्ट घेतले सुलभ हें करपाक, सुलभाचें काम करून दिवपाक. तशेंच आमचो आयज दाजी साळकर आमचो आमदार आसा लाडको ताणें बी भरपूर परिश्रम घेतलो. खुशी जाता की आमचो वास्कोचो MLA बाब दाजी साळकार आनी तेजे सगळ्यात आमचे सिटी कावन्सिलर शमी साळकर, आमची एक्स चेअरपर्सन लविनाबाय आनी आमचे गीता आनी आमचे सगळे कलीग आनी वाडेकार. खूब दिसाचो एक डिमांड आसलो की टॉयलेट जावपा जाय आनी खूब दिसासून पेंडींग उरलो. आयज तेजो मोरल येयलो. आयज दाजीन सगळें आमकां आपोवन हेजें ओपनिंग केलां आनी आमी खुशी दिसता की ते फावटी स्टार्ट जाला म्हणून. पिशे डोंगरी ह्या भागान आसा आनी ही एरिया तुमी पळयशीत जाल्यार एक स्लम एरिया आसा आनी म्हणजे गरीब लोक, गरीब समाजाचे लोक हांगा रावतात. आमचे सरकाराचें धोरण आसा की प्रत्येक कडेन प्रत्येकाक अंडर स्वच्छ भारत म्हणजे खंयच ओपन डिफिकेशन जावचें न्ही, भायर कोणें वचचें न्ही. हाज्या खातीर तुमी पळयशीत गेल्यार लास्ट टायम आमी धक्यार एक व्हडलो टॉयलेट तांच्या खातीर केलो. मागीर वेजिटेबल वेंडर्सा खातीर थंय एक व्हडलो टॉयलेटाचें इनॉग्रेशन केलें, काम चालू आसा. आनी आज आमी हांगा एक म्हणजे अंडर G-SUDAच्या एका स्किमीच्या अंडर एक एस्पिरेशनल टॉयलेट म्हणजे एक बरो टॉयलेट सगळ्या भागांत दिल्लो आसा आनी तो आमी हांगा घालो. कित्याक ही जी पुराय बस एरिया आसा ही खूब गरीब समाजाचे लोक रावतात आनी तांकांय बरी फॅसिलिटी मेळची, बरे WC वापरपाक मेळचे, बरे युरिनल्स मेळचे. हाज्या खातीर सुलभ शौचालयान आज तांकां हो टेंडर मेळिल्लो आसा. आनी सुडान जेन्ना हें बांदलें ताजो कॉन्सेप्ट इतलोच आशिल्लो की खंयच ओपन डेफिकेशन जावचें न्ही. आज आमी पळयतात की गोंयान आमी 100% डेफिकेशन फ्री स्टेट जाल्ली आसा आनी बारीक बारीक एरियान खंय अजून आनी एडिशनल आमी करूंक शकता आनी बरें करूंक शकता तें आमी करत आसा. हो जो टॉयलेट आसा हाजे खासियत म्हणटा ती हातूंत भितर दिव्यांगा खातीर पसून एक टॉयलेट सेपरेट केल्लो आसा. आज आमची स्टेट दिव्यांग फ्री स्टेटूय म्हणजे दिव्यांग कंप्लायंट स्टेट म्हणजे दिव्यांगाक खंय त्रास जावचो न्ही, म्हणजे डिसेबल्डांक कोणाक त्रास जावचो न्ही तांच्या खातीर वेवस्था केल्ली आसा. आज ह्या लेडीज टॉयलेटी भितर सॅनिटरी पॅड वेंडींग मशीनूय लायिल्लें आसा. म्हणजे सगळ्या सायडीन म्हणजे महिलांक बसून आमी पळयतात की वेंडींग मशीन घालून तांकांय खंय तरी सॅनिटरी पॅड इजिली अवेलेबल आसची आनी क्लिनलीनेस उरचे हाजे खातीर तें केल्लें आसा.